प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विस्वोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्यो, पूण ज्या मनशां उदेशी ते वयतीत तांचें कोटा. ह्या लनांतले एकल्याक पुर्यान ताणें भावार्थ सोडूंक ओडून व्हरचे आदीं तांकां गळ्याक दांत्याचें पॅड बांदून दोरयान उडयल्लीं जाल्यार तांकां ओदीक बरें जातो आसलें. सुत्राय दोरात, तुजो पेलो तुजेर चूक करीत तर ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका भोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूचो. भावार्थ आपोस्लांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोरयांत रिगून पाळा सोद. अशें ह्या मोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणोंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आयज पातका विशीं आनी व्हड करून भावार्था विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी जेजू कितें म्हणटा, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत तांचें कोटा. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमकां ताळण्यो येतल्यो, ताकाय ताळण्यो येयल्ल्यो. जेन्ना जेजूक पवित्र आत्मो मेळ्ळो, पवित्र आत्मान जेजूक अरण्यांत व्हेलो आनी थिंचोर सैतानान जेजूक ताळणी दिली, 3 ताळणी दिली. म्हणटच देवाच्या पुताक ताळणी येयली जाल्यार भाव भयणीनो आमकां ताळणी येतलीच. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सोदता ताका ताळणी येतलीच. पूण आयज जेजू आमकां कितें सांगता, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचें कोटा. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी चोत्रायेन रावपाक एकदम गरजेचें. जो कोण येता देवाचें उतर शिकयता, काणयो सांगता, कितें आपल्या मनान आहा तें सांगता, आपूण उतर शिकोना, देवाच्या उतराचेर नियाळ करिना, पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर शिकयना, फकत जें आयकलां तें सांगता. भाव भयणीनो, ताचें कोटा कोटा. जेजू म्हणटा, ह्या इनांतल्यान एकल्या पुर्यान तांणी भावार्थ सोडून ओदून व्हरचो आदीं ताका गळ्याक दांताचें पेड बांदून दोरयान उडयलीं जाल्यार ताका ओदीक बरें जातो आसतलें. म्हणजे भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, जो कोण दुसऱ्यांचो भावार्थ पिड्यार करता, दुसरो काणयो सांगता, जो कोण देवाचें उतर जें स्वता तें शिकयना, भाव भयणीनो देवाक एकदम राग येता. देव ह्या मनशाक नाकारता. तो म्हणटा, हाका हो मेलो जाल्यार मनीस एकदम बरो. दांताचें पेंड लावन ताका दोरयान उडयल्लो कोणाक वाचूंक जाता भाव भयणीनो? केन्नाच ना. आनी देखून आमी चोत्रायेन रावपाक एकदम गरजेचें. आनी हें आमकां चोत्रायेन रावपाक आमी सदां काळ देवाचें उतर आयकून, पवित्र पुस्तक उक्तें करून, त्या उतराचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून आमी एकदम गरजेचें आमकां. म्हणटच जितलीं आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आमी सदां काळ आयकून तें उतर पाळटा, भाव भयणीनो, आतां कोणूय आमकां येवन कोणाय आमकां कितें काणयो सांगल्यो, कितें आमकां देवाच्या उतराचेर आड आमकां सांगलें, कसलोच शर्माव दिलो, काणी सांगली, आमी तें केन्नाच आमच्या मनान घेवचें ना. आमी तें नाकारतले. कित्याक
ती खरी फट म्हणून ते सोत न्हय म्हणून आयज भाव भयणीनो आमी खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. देवान आमकां सांगलां की भावार्था वरवीं आमच्यान सगळें जें जेजून केलां तें आमकां फावो जाता. पूण भाव भयणीनो आमी खरेपणी त्या देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिना जाल्यार, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी फकत मागणें जें कोत्ता आमचें आमी ल्हानपणांत शिकल्या तें आमी तोंडांतल्यान बडबड्यान आमी मागणें कोत्ता जाल्यार, पूण खरेपणी आमी आमच्या देवा बरोबर संबंद धरिना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. आमी एक दीस एमकोणान वेतले हांव, पूण जो कोण देवाच्या उतरान रिगून रावता त्या उतरा प्रमाणे चलता, तें उतर शिकोवन दुसऱ्यांक आतां बरी खबर दिता भाव भयणीनो तो भावान चलता म्हणून ताका सगळें बरें देवाचें फावो जाता. आनी आमकां हें देवाचें सगळें बरें फावो जालां म्हणून आमी आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक एकदम गरजेची. आमी देवाच्या राज्यान वावर करपाक, दुसऱ्यांक भावार्थान वाडपाक आमी आयजतान आमीच देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी हें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, तांकांय जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.